2019 मेरेन मोपा विमानतळाचे काम पुराय। मार्च 2016 मेरेन विमानतळा खातीर थारायतले बिडर। सप्टेंबरान कामाक सुरवात। मुख्यमंत्री पार्सेकार उलयलो मुक्ती दीस सुवाळ्या वेळार। आपूण मिनेरा बरोबर ना, लोकां बरोबर आसा, मात मायनिंग परत सुरू जाल्ले जाय। मुख्यमंत्री पार्सेकार सेजा वेदांता आनी ट्रकवाल्यांच्या वादाचेर उलयलो। चर्चा करपाची दाखयली तयारी। बीजेपी सरकाराचो माय भाषेकडेन खेळ। मुळावे शिक्षण माय भाषेंतल्यानूच जावपाक जाय। भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाची मागणी। गोय मुक्ती दिसा निमतान 19 सुवातींचेर मंचाचे धरणे। खण खात्यान रेंव काडपाक दिली लायसनां। वर्सभर रेंव काडपाक 15 लायसनां। 2400 क्युबिक मीटर रेंव काडपाक मान्यताय। खण खाते सोमारा दितली आनीक लायसनां। आणि आयतारा चेन्नईन एफसीआरचे फायनली खातीर एफसी गोवा टीम करता नेटान प्रॅक्टिस। वास्को टिळक मैदानार 2 वरां प्रॅक्टिस। फायनलीन बरो खेळ करपाचो टीमीक विश्वास। 2019 वर्सा मेरेन मोपा विमानतळ बांदून जातलो आनी पयली फ्लायट ह्या विमानतळावेल्यान वतली अशें मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार उलयला। 55व्या मुक्ती दीस सुवाळ्या निमतान पणजे जाल्ले कार्यावळी वेळार तो उलयतालो। मोपा विमानतळा खातीर मार्च 2016 मेरेन बिडर थारायतले आनी सप्टेंबरान काम सुरू जातले। नव्या जुवारी पुलाचो बुन्यादी फातर खंय जानेवारीच्या पयल्या सप्तकान बसयतले। मयेच्या स्थलांतरीत मालमत्तेचो विशय फुडल्या वर्सा डिसेंबर मेरेन सोडोवपाचें उतर पार्सेकारान दिला। बहुचर्चित मोपा गेली अनेक वर्षां चर्चेनूच आसलो। आमचे सरकार येते तो मार्गाक लागलो आसा। सगळे अडथळे पार करून शेवटच्या टप्प्याक जेतून 5 एजन्सीज फायनलाइज जाल्यात, स्क्रुटिनाइज करून, आणि त्या 5 एजन्सीनी आता आपलो फक्त प्रपोजल दिवप आसा आणि तो टेंडरिंगाच्या प्रोसेसाक आमी पावल्ले आसा। म्हज्या अंदाजान येणाऱ्या 15 दिसांत हो टेंडरिंग प्रोसेस जातलो आणि सक्सेसफुल बिडर जो आसा तो साधारणपणे मार्च एप्रिल पर्यंत फायनलाइज जातलो। प्रत्यक्ष कामाक सुरवात त्याच्यानंतर आणि 1-2-3 महिन्यांनी ऑगस्ट सप्टेंबर 16 जातली आणि विमानतळाचा पहिला टप्पो 3 वर्षाच्या काळात 36 महिन्याच्या काळात 2019 पूर्ण जातलो आणि पहिले उडाण 2019 पळोवपाचे स्वप्न आमचे, तुमचे, आमचे सगळ्या गोंयकारांचे आसा ते पूर्ण जातले। क्रायम रेट रिड्यूस करप हो आमचो टार्गेट आसलो आणि म्हाका सांगपाक आनंद दिसता की ह्या वर्षाचो क्रायम रेट देऊन पोरूच्या वर्षापेक्षा 34% कमी जाल्लो आसा। क्रायम डिटेक्शन हे वाडलेले आसा 17%। बेकायदेशीर घरां खूप आसात। वेगवेगळ्या कारणां खातीर बेकायदेशीर घरां जाल्यात आमच्या सरकारची एक दृष्टी आसा की अखेर रोटी, कपडा और मकान ह्यो 3 गोष्टी महत्वाच्यो आसतात आणि म्हणून कसली चूक करून ताणें केन्नाय बांदलेले आसात ते रेग्युलराइज करप हे ह्या सरकारची जबाबदारी आसा आणि ताच्या खातीर कायदो करपाचे सोपस्कार आमी सुरू केल्ले आसात। येणाऱ्या विधानसभेचे अधिवेशन साधारण जानेवारीत येतले, ताच्या नंतर मार्चान आसतले। आमचो प्रयत्न आसा की हाच्या खातीरचो कायदो हो येणाऱ्या अधिवेशनान आमी बिल हाडटले असो आमचो प्रयत्न आसा। क्लास C आणि D चे पोस्ट रिटायर जाता तशे तशे तयार जायत आसतात आणि साधारण दर म्हयन्याक खंयच्या ना खंयच्या इंटरव्यूक भुरगो बसत आसता, चली बसत आसता। हो त्रास परत परत जावचो न्हय म्हणून सरकारान एक निर्णय घेतला। म्हणून सरकारान सगळ्या खात्यां खातीर पोस्ट C आणि D हे एकठांय सिलेक्ट करपा खातीर कॉमन स्टाफ सिलेक्शन कमिशन करपाचो निर्णय घेतला आणि जेतूनसून एकाच फावटी 800,000 अशे इच्छुकाची निवड जातली आणि ज्या ज्या खात्यात त्याची आवश्यकता आसा तेतून थंय पोस्टिंग केले वतले। जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात जुवारी पुलावेलो, जुवारी नदी वयलो दुसरो पूल आम्ही सुरू करतात। Present government during its over 3.5 years term has succeeded in fulfilling most of the assurance given to the people during assembly elections, and all efforts have been made to see that whatever assurances that have remained will be fulfilled and accomplished during the next
assembly election. Let us direct our efforts towards maintaining communal harmony. खूपशा जगार लोकशाही आहात पण ती फंक्शनल डेमोक्रेसी नसता. काही कारणान इलेक्शन करून घेता आणि सत्तेर बसतात. ते कोण खूप फाटी चुकी खंय घडटा पळय. पण आयज आमी भारत हिंदुस्तान म्हणटा पळय ते फंक्शनल डेमोक्रेसी आणि हे फंक्शनल डेमोक्रेसीन सगळ्या स्थळाचेर इलेक्शनाक टायम टू टायम लोकप्रतिनिधी लोक निवडून दिता. खंयचेच डेव्हलपमेंट किंवा खंयचीच उदरगत खंयच्याच देशाची आणि खंयच्याच गांवची आणि खंयच्याच राज्याची उदरगत ही म्हाका दिसता त्या प्रमाणे एका झटक्यान किंवा एका ओव्हरनायट ती जावंक शक्य आसना. हांव मुरगांव मतदारसंघातून आता जवळ म्हाका 10 वर्सां जाली. म्हणजे आता हे 9वें वर्ष चालू आहा. गेल्या हातून हांव 5 वर्सां ऑपोजिशनान आसलो. ह्या फावटी मंत्री आहा तुमच्या आशिर्वादान. आमी आमच्या लोकां खातीर आनी आमच्या गोंय खातीर राज्या खातीर आनी देशा खातीर जर कितें करपाची इच्छा आहा प्रत्येक मनशाक प्रत्येक नागरिकाक जाल्यार ती आमी कशीय करूंक शकता. एका पॉलिटिकल पावर किंवा हेका लागून लागणारी दुसरी कितें ताकद जाय अशें हांव मानना. आपण मिनेरा बरोबर ना, आपण लोकां बरोबर आसा. मात मायनिंग परत सुरू जावपाक जाय म्हणून मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार उलयला. सेजा वेदांता आनी ट्रकवाल्या मदीं ट्रकाच्या ट्रिपीच्या दरावेल्यान चालू आशिल्ले वादाचे फाटभुंयेर तो उलयतालो. ह्या मुद्द्याचेर जाय ताचे कडेन भासाभास करपाची तयारी मुख्यमंत्र्यान दाखयल्या. पूण ह्या ओव्हराचो आंतरराष्ट्रीय मार्केटांतलो दर देंवत गेलो आनी ताचो परिणाम असो जालो की मायन ओनर्सूय फुडें मायन एक्सट्रॅक्ट करपाक मोठे उत्सूक ना. आणि आमचे ट्रकवाले भाऊय बरो दर मेळना जाल्यार करपाचे ना अशे हट्टाक पेटलेले आसा. म्हजेरूय काही जाण आरोप करतात की हांव मायनवाल्यांचे हित सांबाळटा म्हणून. म्हज्या समोर हित मायनवाल्यांचे ना. मायनवाल्यांचे हित हांवें सांबाळची गरज ना, ते समर्थ आसा. म्हज्या समोर हित आसा हे सामान्य ट्रकवाल्यांचे. ते हित जर सांबाळटलो जाल्यार मायन्स सुरू जावप आवश्यक आसा. आणि म्हणून मायन्स सुरू जावपा खातीर हांव संबंधिताच्या फाटल्यान लागलेलो आसा. कोणी ताचो गैरसमज करून घेवचो न्हय. दुर्दैवान गेले काही 2-3 दीस कोणाक मदत जर करपाची आसा आणि गोष्ट जाग्यार घालपाची आसा हांव ताका म्हजें पूर्ण सहकार्य दिता. पण जे विधानसभेत तुम्ही आमकां फुकट दितात, पॅकेज फुकट दितात, पॅकेजीस फुकट दितात, सरकारचो पैसो वांटतात, जनतेच्या कराचो पैसो वांटतात अशें म्हणणारे जर थंय वचून कोणाक तरी फुलोवंक लागले हय हय तुमकां जास्त पैसे मेळोवंक जाय, बंद पडल्यार जाता, नाका लावनी वाहिनी सुरू अश्यो गोष्टी जे भाशा करतात त्यांच्या तोंडात ही भाषा शोभना. राज्याचे हित म्हणून हांव सांगता. जो माझा मित्र आसा, जो म्हजेर विश्वास दवरता ताचे कडेन हांव उलयतां. पूण जेणे टिका मारल्या, गाळी मारल्या ताचे कडेन सुद्दां चर्चेक बसपाची म्हजी तयारी आसा. घेऊया एक विराम.